आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीची सिरवेज पायपलायन आसा ती कितलीशीं वर्सां जाली ओल्ड पायपलायन आसा आनी तेज्या लागून तुमी पळयताले कितें सगळे कडेन सिरवेजीचो आमकां खूब इशू जातालो आनी स्पेशली आमच्या बायणा एरियेंत आयज सिरवेजीचे आमच्या आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी काम घेतलेलें आसा आनी आयजची जी पायपलायन आसा ती ऑलमोस्ट 40 years ओल्ड आसा जे आमचे ऑफिशलान सांगलेले आसा. सो ती पयली आसलेली 150 डायमिटर आसलेली सो आतां ती वाडोवन आमी न्यू पायपलायन घालून वी आर मेकिंग इट 300 सो डबल ती सायज करता सो जो स्मूथ फ्लो जावंक जाय तेज्या लागून आमी हे घेतलेले आसा. आनी हो एक वायटल प्रोजेक्ट आतां हालींच आमी सड्याचेर स्टार्ट केलेलो सो सड्याचेर फूल काम चालू आसा ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लेलें आसा. जे उपरांत आमी जेटीचेर काम घेतलेलें आसा तेवूय कंप्लीट चालू आसा. तेजे उपरांत आतां आमी बायणा घेतलेलें आसा. तेजे उपरांत आमी बोगद्याचेर घेतलेले म्हणजे जितली इंटरनल सिरवेज पायपलायन जे आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा पळय ते सगळे कडेन काम घेवपाक आमी स्टार्ट केल्लेलें आसा. ऑलरेडी टेंडरींग स्टार्ट केल्लेलें आसा आनी सगळे कडेन जी पायपलायन आसा पळय जो आमचो मुरगांवान जो सिरवेजीचो इशू आसलेलो तो म्हाका परमनंटली सॉल्व करपाक लागून हांवें फुडाकार घेतलेलो आसा. आनी तेज्या लागून आयचो हो बायणाचो जो प्रोजेक्ट आसा आमी घेतलो आसा हो 1.5 CRाचो आसा जो तेंच्यांनी हांगा स्टार्ट करता ते. सो ही सगळी जी पायपलायन आसा पळय ती आमची न्यूली वीथ डबल डायमिटर तो 300 घालून आमी ते रिप्लेस करपाचो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जी मेन पायपलायन आसा जी सड्या वयरसून बस स्टॉपा वयरसून ती आमची लक्ष्मी नारायण देवळा वचून ती रायट टू सिरवेज प्लांटा कडेन होवूय प्रोसेस चालू आसा. तोवूय आमी बेगीनच्या बेगीन आमी तोवूय टेंडरींग करून तोवूय प्रोसेस स्टार्ट करतलो जेच्या कारणान जी मेन पायपलायन जी सगळी पायपलायन येवन कनेक्ट जाता आनी मेन पायपलायनसून जो आमकां सदांच पयलीं तुमी जेटीचेर पयल्यार सदांच तो ओवरफ्लो जाता. पावसान आमकां खूब त्रास जाता सगळे कडेन ओवरफ्लो जावपाक लागता. सो हे परमनंटली हेजें सोल्युशन काडपाक लागून एक काम घेतलेलें आसा आनी हेज्या लागून फूल आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंताचो म्हाका फूल तेंको मेळ्ळो आसा सपोर्ट मेळ्ळो आसा आनी तेज्या सपोर्टाचेर आयज आमी सगळीं कामां घेतलेलीं आसा आनी जाता त्या प्रमाणे खंयचोरी आनी हांव परत एकदां रिक्वेस्ट करता आमच्या आख्ख्या रेजिडंट्साक की जी सिरवेज कनेक्शन तुमची आसा ती तुमी कनेक्ट करून घेवची. तुमी ते पयशांचें तोंड पळोवनाका कोणा कडेन एफर्ट जायना तर तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दितले बट सगळ्यांनी कनेक्ट करून घेवपाचो हो हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. नाजाल्यार कितें जाता ते ड्रेनेजान कनेक्ट केल्या उपरांत थंयसरलें जें उदक आसा तें घाण जाता. सो तेज्या लागून सगळ्यांनी आपली सिरवेज लायन आसा ती कनेक्ट करून घेवची. कोणा कडेन एफर्ट जायना तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमचो डिपार्टमेंट करून दितले अशें हांव सगळ्यांक आव्हान करता. सर येयला तेन्ना जास्त तेंच्यांनी भर दिला म्हणजे बेसीक नीड ज्या लोकांक लागता तेजेर वॉटर जावं रस्तो जावं आनी त्याच प्रमाणे सेवरेजाची इतले सारके कंप्लेंट्स आसताले आमकां आनी सड्याचेर जेटीचेर सगळ्या कडेन काम सेवरेजाचें चालू जालां. सड्याचेर कंप्लीट जाल्लेलें आसा जेटीचेर आतां चालू आसा. तशेंच आयज आसा ते म्हाज्या वॉर्डान स्टार्ट जाल्लेलें आसा साफी मस्जिदासून हनुमान टेंपला कडेन आनी हांवें पयलींचे जे पायप्स आसा ते 40 years बॅक तेंच्यांनी हें केल्ले आनी तेज्या फाटल्यान कोणीच तेजेर लक्ष दिवंक नासलेलो. खुबशे इशू त्याच खातीर जाताले की बारीक गोश्टीचेर कोण लक्ष दिनासलेलो. सराचे हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता की म्हाज्या वॉर्डान खुबशीं आतां अशीं कामां जालीं जी पयलीं केन्नाच जावंक नासलेली. पयलींच्या टर्माक कितलेशे years जाले जावंक नासलेली सो खुबशीं कामां जाता म्हणून हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता. आनी तशीच आतांची पायप आसा ती 80 years 90 years पर्यंत तांकां कांयच जावचें ना खंय सो ह्यो प्रॉब्लम आनी येवचो ना. हेज्या फुडें बीन हांव म्हणटा बरी कामां आसा ती जावन आमची. सेवरेजीची नवी पायपलायन घालपाची ते इनॉग्रेशन केला बरी गोश्ट म्हणटा कित्याक आमी हांगाच रावपी 40 वर्सां पयलीं पायपलायन हांवें घालतना पळयल्लें आसा बरें डेवलपमेंट जाता म्हणून. आज 300 मीटर डायमिटराचेर कळटा आमच्या MLA साहेबान संकल्प कामोणकरान जे इनिशिएटीव घेवन केला पळय ती बरी गोश्ट वाखाणण्याची गोश्ट. कित्याक पळया की दर फावटी पावसान भितर न्ही ओवरफ्लो जाताले आनी आमी कंप्लेंट करताले कळ्ळें न्ही. आतां हे कंप्लेंट जावपाचें फुडें जावचेंच ना अशें हांव चिंत्ता कळ्ळें न्ही. आनी फुडें आमचे MLA संकल्प बाब आसा पळय बरी कामां घेवन येतले जे गरजे आसा लोकांचे गरजे आसा ते करूं येतले. ताका देव बरें करूं म्हणटा संकल्प बाब आनी असोच तेंको येवनी सगळ्यांचो आनी अशेंच काम जावनी आमचे लोकांचे. कामोणकार आमचो MLA आनी तशेंच सेवरेज डिपार्टमेंटाचे लोकांक आनी तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराक देव बरें करूं म्हणटा. तेणीन हें कार्य घेतलां आनी बरें घेतलां. या म्हाका दिसता हे 30 वर्सां फाटीचे पायपलायन पयलींचे आतां सराचे नजरेन आयला की लोकांक त्रास जाता म्हणून तेणी नवो घालपाक हिंगासून मारुती टेंपल पासून नवें घालपाक चिंतता. तुमी जाणा जायत
एक मॅडमीन बरें काम केलें संकल्पाचे हेजेर आमचे MLA जर हिंगा लोक कचरे उडयताले ते काम बरें करून दिला आनी फुडें बरें काम करतलो म्हणून हे हांव इच्छा जाहीर करता आनी सगळ्यांचे टाको आसून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण जे काम करून स्टार्ट केलेलं जे चेअरमॅनशीप जेन्ना मेळ्ळी सगळ्याच्यान स्टार्ट जे काम जालेलें आहा तुम्ही जाणा आसतले इश्यूज आमचे देशतरे कडेन बी हेजो सॅलरीचो व्हडलो इश्यू जालेले कितलेच फावटी बी हायलायटूय जाल्या मिडियान आनी तशेंच आमचे फावंडेशन स्टार्ट केलेलें आमचे 8.5 जट्टी देशतरे कडेन आनी आयज बायणा पावलो. टोटल मुरगांवान इतलें काम स्टार्ट जालां इतलें डेवलपमेंट स्टार्ट जालां आयज MLAन आमचे भरपूर कामां स्टार्ट केल्ली आहा. रस्तो डेवलप जाला आयज हिंगा इतलो कचरो उडयताले आयज हिंगा हें क्लीन जालां फुटपाथ क्लीन जालेली आहा आनी आयज तशेंच आमचे आयज सॅलरीचे हिंगा एक ओपनिंग उद्घाटन जालां ताका लागून देव बरें करून म्हाका सकयल बाबा.